मोगाचन डिवाइनवर्ड टीवी दशमोहनोत्सव आचरसूंचे ह्या संदर्भात हे डिवाइनवर्ड टीवी प्रारंभ केल्ल्या डिवाइनवर्ड टीवी अध्यक्ष मानेस्त श्री वॉल्टर स्टीवन मिंडीस आनी ताचे पत्नी श्रीमती फ्लोरा मिंडीस तांकां हांव अभिनंदन पटयतां उल्हासितां। फकत देवाचें उतर प्रगट करूंक, देवाची स्तुती करूंक, देवाचे उतराचें बाळ आनी सकत सगळ्या मनशा कुळाक कळीत करूंक प्रारंभ केल्ली डिवाइनवर्ड टीवी आज 10 वर्सां तावन बळादीक जावन येता, लोकां मोगाळ जावन आसा। डिवाइनवर्ड टीवी देवाच्या उतराची सकत कितें म्हणून आमकां सर्वांक कळीत करता। डिवाइनवर्ड टीवीक आज सबार लोक हजारो लोक रावकोन आसा। दैवीक उतर आयकत आसतना तांच्या मतीक संतोष समाधान लाभता, तृप्ती लागता, एका नामनाचे काळजांत उल्हास भरता। कसलेच इश्तिहार नासतना फाटल्या 10 वर्सांनी डिवाइनवर्ड टीवी हे चलोवन व्हरचें एक ल्हान काम न्ही, भोगार देवाच्या उतराचेर पातयेवन प्रारंभ केल्लें काम देवान आशिर्वाद घालून आज बळादीक केला। देवाच्या मोगांत उल्हास पावोवंक आनी जेजूच्या मोगारवीं आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत सरस्वती देवाची कृपा वाडोवंक आनी सोडोवंक खंडीत जावन डिवाइनवर्ड टीवी सकला म्हणल्यार कांयच दुबाव ना। आज कोणाच्या घरा गेल्यार ताणें उलोवचें डिवाइनवर्ड टीवी आमी पळयता फादर म्हणून। तुमकां डिवाइनवर्ड टीव्हीर पळयलां तुमचें आराधन, तुमचें नोवेण, तुमचें पवित्र मिसेचें बलिदान आमी डिवाइनवर्ड टीव्हीर पळयलां। कितलो संतोश, कित्याक देवाक महिमा ह्या टीव्ही मुखांतर लाभल्या म्हणल्यार कितेंच दुबाव ना। निस्वार्थी मनान प्रारंभ केल्ली डिवाइनवर्ड टीवी आनीक आपलो बंगारोत्सव आचरण करचे पावंड्या पावोवन दी, शताब्दी आचरण करून दी आनी अशें देवाच्या उतराक महिमा जावन दी, देवाक महिमा जावन दी, देवाक स्तुती जावन दी आनी सर लोकांक देवा थंय सांगता हाडून दी। कित्याक सर्वेस्वरा देवाच्या मोगा वरवीं मात्र आमच्या जिवितांत मोगाचन देवाची कृपा आनी शांती वाडटा आनी चडटा, आमकां दोदोचकाय दिता, उल्हास दिता। डिवाइनवर्ड टीव्हीचो मालक अध्यक्ष स्थापक श्री वॉल्टर स्टीवन मिंडीस आनी ताची पत्नी श्रीमती फ्लोरा मिंडीस तुमकां आमी आभारी जावन आसा। देव बरें करूं म्हणटा हांव। आनीक चड आनी चड डिवाइनवर्ड टीवी आनीक सगळ्या संवसारभर प्रसार जावन दी म्हणून हांव तांकां चड बरें मागतां। देव बरें करूं।